मडगांव रेल्वे स्टेशन हे दक्षिण गोंयचे फामाद रेल्वे स्टेशन। दर दिसाक कितलेशेच प्रवासी हांगसर येता वतात। मात मडगांव रेल्वे स्टेशना भायलो रस्तो सामको पिड्ड्यार जाला। अपघात घडटा, लोकांच्यो गाडयो पिड्ड्यार जातात। PWD खात्यान आनी भाजपा सरकारान हाचेर मातशें लक्ष घालचें म्हण मागणी महिला काँग्रेसीची अध्यक्ष प्रतिमा कुतिन्हो हिणें केला। डेस्क गोवा ब्युरो रिपोर्ट। आयज पळोवपाक गेल्यार खरें वायट दिसता म्हणपा म्हणल्यार की हांव आसा मडगांव रेल्वे स्टेशना मुखार आनी मडगांव रेल्वे स्टेशन म्हणल्यार एक मेन रेल्वे स्टेशन हें मडगांवचें सावथ गोंयचें। आयज पळोवपाक गेल्यार रस्ते पळयल्यार इतले पथेटीक कंडिशनाचेर आसा। हे मडगांव म्हणपाक तुका लज दिसता कारण हे रस्त्याची हालत कितें जाल्या ती पळय, हे सगळे बाबर जाल्ले आसा। हांगा पळोवपाक गेल्यार प्रत्येक 2-2 दिसान एक्सिडंट जाता, लोकांक हॉस्पिटल आनी GMC धाडपाक पडटात। म्हाका विचारपाचें आसा सरकारा कडेन, चड करून PWD मिनिस्ट्री कडेन, की तुमी रावल्या काय म्हण लोकांचे भुरगे मरून वचपाक। हांगा गेल्ले दिसा लोकांचे पांय हात मोडटात, गाडयो पिड्ड्यार जातात, वचपाक जायना, रातचे सांजचे कितलेय तरी एक्सिडंट जातात। हांव विचारपाक सोदता की जाल्यार 5-6 वर्सां हो गव्हर्मेंट कितें करपाक लागला। हांगा जेन्ना हांव कावन्सिलर आशिल्लें वॉर्डाचें हांगा तेन्ना इतले वायट नाशिल्ले, रस्ते बरे आशिल्ले, आमची काँग्रेस टायमार मेंटेन केल्ले। पूण आयज पथेटीक स्टेट पळोवन आमकां वायट दिसता, कित्याक लोकांच्या भुरग्यांचे एक्सिडंट जावपाक लागल्या, बायक्यो पिड्ड्यार जातात। बाब दवलीकरा कडेन विचारपाक सोदता की तुजे कॉन्ट्रॅक्टर म्हणटा ते सेम आसा, कॉन्ट्रॅक्टर कांयच चेंज जावले ना, तर तांकां विचारपाक कोण कित्याक ना। हे फक्त टेंडराक घेवन कसलें काम करपाक चल्लां। सिवरेजाचे येतात ते रस्ते फोडून वतात, लायटीचे येतात, इलेक्ट्रिसिटी पोल घालपाचे म्हणटात ते फोडून वता, टॅलिफोन फोडून वता, पूण रस्ते जाग्यार घालपाचे कोणाचे आसना। पावस येवन गेलो, आतां पावस काबार, तरी पासून ही दशा जाल्ली आसा। सो BJP सरकारा कडेन मागता, तशेंच PWD डिपार्टमेंटा कडेन, PWD मिनिस्टरा कडेन मागता हाचेर मातशें लक्ष घाल, कित्याक हे गोंयचेच भुरगे आनी हाय मडगांव रेल्वे स्टेशन जें आसा हांगा हजारांनी लोक येता मडगांवांत गोंयांत आनी हजारांनी लोक वता। दिस इज अ बॅड एग्जाम्पल दॅट यू आर सेटिंग, बिकॉज by doing Swachh Bharat it's not going to help to maintain and develop maintain the roads here in Goa first.